NS धिल्लोन आसा तांचे खंय तरी दुबावीत मृत्यू जाले। पर्वरी पुलीस घटनास्थळी पावतकच ह्या सगळ्याचेर तपास करतकूच अशी गजाल भायर सरली ती म्हटल्यार शेनवारा राती NS धिल्लोन हाका रातच्या वेळार दोग जाण मेळपाक आयिल्ले। ते म्हटल्यार एक जो चेडो आसा जो 32 वर्सांचो जितेंद्र साहू आनी एक चेडू जे 22 वर्सांचे नीतू राहुजा। ह्या दोगांयका खंय तरी NS धिल्लोन हांकां आपल्या विलाचेर आपयिल्ले। तांकां हाडपी एक फॉर्च्युनर कार जी वापरलेली ह्या दोगांयका घेवन हाडपी विलाचेर कुणाल जेन्ना ही दोगांय NS धिल्लोन हांच्या विलाचेर पावली तेन्ना खंय तरी जी नीतू राहुजा आसा तिणें अशी कबुली दिली की NS धिल्लोन जी आसा जे नीतूचेर खंय तरी जबरदस्ती करपाचो प्रयत्न केलो। पर्वरी पुलिसांनी क्रायम ब्रांच वासी नवी मुंबय हांगासरल्या पुलिसांक कळोवन तेंच्यांनी जी आरोपी आसा हांकां डिटेन केले आनी आयज सोमारा पर्वरी पुलिसांनी गोंयच्यान मुंबय वचोन ह्या दोनी आरोपींक पर्वरी पुलीस स्टेशनार हाडले। त्याच नंतर आयज तेंची मेडिकल करतकूच आयज म्हापसा GMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले आनी जजान तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा। ह्या सगळ्यात जी फॉर्च्युनर कार आनी जे कॅश जे आशिल्ले 47,85,000 हे जे कॅश जे आसा ते पुलिसांनी जप्त केल्ले आसा। त्याच बरोबर जे NS धिल्लोनाचे ज्वेलरीज जे आसा सरपळी कडां आनी तेंचो म्हागडो मोबायल हे सुद्धा आरोपी कडल्यान जप्त केल्ले आसा। ह्या 10 दिसाच्या रिमांडा भितर पर्वरी पुलीस जे कोणी तपास जे करतले तेंच्या कडल्यान आमी ह्या केसी फाटली जी म्हायती आसा ती घेत रावतली। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर।